2 वर्सांनी व्हडल्या गॅपांनी बरी व्हडली होळी ती सांगू शकता. लोक उत्साहान आणि प्रेमान येयल्ले आसा. होळी ट्रेडिशनल रंगपंचम आणि रंगपंचमाच्या खातीर खुबशे उद्देश आसा लोकां खातीर. कलर रिप्रेझेंट फॉर सर्टन थिंग्स. रेड कलर फॉर स्ट्रेंथ, फॉर पॅशन, फॉर डिझायर. येलो कलर फॉर हॅपीनेस, जॉय. पिंक कलर फॉर डायनामिझम, फॉर मॅजिक अँड सो मेनी थिंग्स. सो वी आर कलरफूल पीपल आर गॅदर्ड टुगेदर आयज हांगासर सगळे. आणि आयज सकाळीच जेन्ना दामोदर देवळान उत्सवाक सुरवात केली तेन्ना मिरवणेक सुरवात केली तेन्ना आमच्या वांगडा दाजी सालकर आसलो, संकल्प आमोणकर आसलो आणि बाकी उत्साहीक सिनियर सिटीजन बाकी सगळे लोक प्रेमान आनंदान आयले. आणि होळी एक रिप्रेझेंट फॉर लव अँड लिविंग ऑफ युअर डिझायर. तेजे म्हणलें की आमचो प्रल्हाद, भक्त प्रल्हाद आणि हिरण्यकश्यप जेन्ना तो आमचो म्हणटालो की देवाक तुमी मान नाका आणि होलिका ती हिरण्यकश्यपाची भयण जाल्यार ते होलिकान ताका मारपा खातीर ते ताका घेतले. पण प्रेम आणि देवा कडेन उत्सव केल्या कारणान ती सदां जोडून वयता. म्हणजे ह्या आयच्या उत्सवान ती डिझायर तुजी आसा, ती कामना आसा ती तुवें साबार करप. वायट जी आहा ताका साबार करप आणि प्रेमान आनंदान हो उत्सव घेवप. आणि इट इज रिप्रेझेंट फॉर विंटर केल्या नंतर स्प्रिंग सिजन येता ताका वेलकमच करप आणि नेचराक आणि उत्सव आणि प्रेम एकमेका बद्दल साबार करप. हो होळीचो उत्सव आज सगळे तुमी येयले आसता लोक सगळे उत्सव प्रेम करता सगळे आनंद. सगळ्यांच्या दुःखात देव बरोबर मीडिया, पोलीस, आयज 2 वर्सांनी बरे मोठ्या प्रमाणात होळी चालू आसा आणि होळीची मागीर बरी बरी कामां जाता अशें म्हणटा. आयज तूं कितें सांगू शकता? फाटलीं 2 वर्सां होळी जावना खूब उत्साहान लोक आतां भरले हांगा उलयते ना सगळे. आणि आमचो दाजी साळकर एमएलए आमचो वास्कोचो तो बरे उत्सव बरो जाला आणि थँक्यू म्हणटा.
आयुष्य